सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर पेटोवंक तुका बलिदान जमया वेखावना तुका कानेल्या तुका भुकेल्या पोच तुझ्या रक्तामासा बहु सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी वांजेलिस्ट सांत मार्काचें फेस्त आमी आचरण करता. सांत पेद्रूचो इश्ट आनी मोगाचो शीस. तांच्या मिसावान तांणी तांकां सांगात दिल्लो आसा आनी जें कितें सांत पेद्रूच्या शिकोवणेंत आयकल्लें तें मार्कान ताच्या बरपारुपी बरयलां. जेजून आयच्या वांजेलांत दिवचो तो आदेश, वसा सगळ्या संवसाराक आनी शुभ वर्तमान परगट करा. शिसांक दिल्लो हो आदेश पवित्र स्नाना वरवीं आम्हा सर्वांक लाभला. पूण जायते फावटी आमकां दिल्लें तें मिसांव संपूर्णायेक पोंताक पावोवंक आमी सकोंक ना. तर थोडो वेळ मौन रावया, सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणये, हांव पातकी सर्पोतदादेवाक आनी तुमकां हो भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धर्म सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच सांवकार मरे सगळ्या दुतांक भोगतां आनी तुमकां हो भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर. महिमा देवाक कुंसर्गी सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर्वपददार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शिडी, तूं संसाराचे पाप करताय. आमची काकूळ कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र ज्ञानासाठी देवाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुये. सर्वेस्पर आमच्या देवा, उतरान प्रगटलेले शुभ वर्तमान लेखनेन दाखल करूं
बघेवन मार्फूक तुवें वेंचलोय ताचो संदेश मानून आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्तचो विश्वासनीपणे पाटलाव करूंक आनी ससनेक जिविताक पावोवंक आमकां आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमें पवित्रत्मेच्या एक पावना चेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांपेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाचनो तुमी समेस्त ल्हानविकाय पांगून एकामेकाचे सेवक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हांकाऱ्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. भावार्थान थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यांशी पडलेल्या तुमच्या भावा भयणीकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. पूण तुमकां जेजू क्रिस्तांतय सासणाच्या महिमेक आपोवणें दिल्लो देव सर कृपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट करून स्थापीत करतलो. ताका महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखतां त्या सिल्वानाचे कुमकेन ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्यान. हिस्त देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां धैर्य दिवचो म्हजो इरादो. तर हे कृपेंत थीर रावा. तुमचे बराबर वेंचून काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पाठयता. म्हजो पूत मार्की तुमकां नमान करता. मोगाच्या उम्यान एकामेकाक नमान करा. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा गितां गायनांनी वाखणतलो. तुजे विश्वासीपण संततेचे संततेक परगडतलो. कित्याक दृढ मोग सासनाक बाळटा तसो तुवें तीर केलाय. तुजे विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घालून दवरल्याय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मळब तुजी असर्यां नावार्तां सर्वेस्परा. भक्तांची सबाय तुजे विश्वासीपण वाखणटा. कुपां वयर सर्वेस्पराक समसारको कोण आसा? सर्गीच्या निवास्या मदें ताचे सारको कोण मेळत? हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उत्सवाच्यो बोबो मारन अनभोग आसलेली परसा खरीच बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवडांत ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुज्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुज्या नितीवंतपणांत वसतलें तांचें सुभामपण. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जय 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 धन्या देवा. जय 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 ख्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रत्म्या. आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडता. तो देवाची पदवी आनी ताची सणवाय. जय 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 धन्या देवा. जय 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 ख्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रत्म्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवय आसो. सामाक परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी 11 जण शिस जेवणार आसतना जेजू तांकां दश्टेक पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सरसनाक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सदमानिना ताचेर क्यास्तेचें फर्मान पडटलें.
सदमांतलेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवे ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले वेगपी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्याचे जूक सरकार उबारून घेतलो. थंय देवाच्या उजव्या कुशीक ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण बायसन वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांच्या संगता वावरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुनांनी ताणें तांची शिकोवन तिर केली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, खेळा पैकी आकर्शीक खेळ जावन आसा रिले खेळ. 4 जण खेळगडी एकच उद्देश दवरून धांवतात. प्रथम स्नान आपणाव. एकलो ताची धांव संपयल्या उपरांत ताच्या हातांत आसली बेतकाटी आनी एकल्याक दिता आनी एकलो ताणें रावयल्ल्या जाग्यार धांवन ताची धांव तो प्रारंभ करता. हांगासर एकल्याची धांव गरजेची. एकल्याक एकाच रितीन धांवचें गरजेचें. 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्तान मोगाची सताची नितीची धांव प्रारंभ केली. जेजून दिल्लें तें मिसांव शिसांनी मुखारसून व्हेलें, हेरांक दिलें आनी हेरांक तें मिसांव मुखारसून व्हरून गेले आनी तांच्या पैकी एकलो जावन आसा वांजेलिस्ट सामार्क. सा पेद्रूचो इश्ट आनी मोगाचो शिस्तो जावन आसलो. जेजू सरकार सोडून गेल्या उपरांत पेद्रून जेरुसलेमान केल्ल्या नव्या क्रिस्तांवां मदलो एकलो तो जावन आसलो. सा पावलूक आनी बार्नाबासाक मिसांव पयनार ताणें सांगात दिलो आनी प्रत्येक रितीन इजिप्ताच्या अलेक्सांड्रियांत तो पवित्र सभा थंयसर बांदून हाडटा. जेजू विशीं समजोनी जोडटा. जें कितें समजोनी जोडल्या तो हेरांक दिता आनी जें कितें समजून घेतलां तें बरपारुपी ते बरयता. पेद्रूच्या तोंडपाशी शिकोवणेंत आयकल्लें सामार्कन बरपारुपी बरयलां. जेजू क्रिस्त नीज जावन सोडवंदार, मनशा कुळाचो सोडवंदार. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत मनशा कुळाचो सोडवंदार म्हूण ताणें धाकल्या मुखांतर दाखयलां. प्रकृतीचेर आनी देंवसाराचेर लेगून चलयल्ल्या अधिकाराचे दाखले ह्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटात. देंवसार सयत ताका काल जातात. जुदेव न्हय आसले सयत ताका साक्ष दितात. आयच्या सुवार्थेंतलीं तीं उतरां. संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. धर्म दितांक दिल्लो तो आदेश आज जेजू आमकां दिता. मार्कान आपणाक लाभलेल्या देण्या वरवीं ही सुवार्ता बरयली. जायत्यांनी वाचून बावार्थ तीर केल्लो आसा. जेजूचो पाटलाव करून जेजू तावन ताणें प्रेरण जोडलां. तर हें देवाचें वतन वाचून नियाळूंक, हेरांक दिवंक, हेरांक क्रिस्त सरशीं हाडच्या त्या मिसावांत संपूर्ण रितीन भागीदार जावंकी आमी देवाची कृपा मागया. सामार्काच्या वांजेलाचो प्रमुख संदेश जावन आसा तो आमकां मार्काच्या 10व्या अध्यायांत 40 आनी 5 वाक्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. मनशा पूत हेरांनी आपणाची सेवा करी जाय म्हूण न्हय, सेवा करूंक येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची सेवा करी जाय म्हूण आनी सोमेस्तांच्या सोडवणेक आपलो जीव दी जाय म्हूण आयला. सेवा आनी जीव दिवचो संदेश मार्क
ताच्या वांजेलान प्रमुख रितीन आमकां बरयता. जेजून तोमासाक सांगलेली ती उतरां पळयनासतना पात येतात ती कितले बागी. सामारकून जेजूक पळोवंक ना तरी जें कितें सांपेद्रुतांव ताणें जेजू विशीं आयकलां तें ताणें बरपारुपी बरयलां. सुवार्ता परगट करचें काम कश्टाचें. सांपेद्रून सांगचे बरी जेजू क्रिस्ताचो विरोधी कोणाक गेलचें म्हूण सोदून भोंवता. देखून आमी बावार्थान तिर जावया. जो कोण सदमानता ताका बाचावी मेळटली. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण समजून घेवन जेजून आमकां दिल्लें तें मिसांव संपूर्णायेन पंथाक पावोवंक करपा मागया. हर एक कुटाम सुवार्ता परगटचे खातीर पवित्र सभा तेच्या स्वभावानच मिशनरी पवित्र स्नाना वरवीं आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी चलत्या जिवितांत जियोवंक हेरांक दिवंक प्रयत्न करया. एक कोरो सुवार्ता परगटणार सुवार्तेच्या मोगान भरलेलो व्यक्ती. सांत पाऊल सांगता सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. जेजू आमकां घेतले न्हय बागार दितेले साव आपयलां. ह्या दिशेन येवकरिस्त आमकां बळ पवित्र पुस्तक आमकां प्रेरण आनी मागणें आमचे खातीर भगवंत हिनास लोयल्लाचें मागणें आस आमचें सावंदी. सोम्या शिकय म्हाका तुजी सेवा करूंक दिवंक शिवाय ताचें मोल धरूंक न्हय. झुजूंक पूण हेरांक गाय करूंक न्हय. श्रम आनी गाम काडूंक पूण विशेव घेवंक न्हय. वावर करूंक पूण इनाम मागोवंक न्हय. बगार जानवायेन तुजी सेवा करून बाचावी सोडूंक. इस्सू कृपा जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें करूच आसर जात आसतना मागून घेवया. आमेन. O mundo da cansoro arbita ye baba undia vaina sangi baba samarpita amka suka ye baba kani kamchi मोगान तुका आसपेटोची किरकोळ तरी मोगा दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नकेपुयसवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेच परात्वे महिमेवून केल्ले भगवन मार्कुचे परब संभ्रमून तुका वाखनो दिनवासनेचो यज्ञ आमी बेठयता. अख्ख्या संवसारार एक देसान अडकळी नासतना शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी सगळ्या परजा मदें खरो वाडटून फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफेन. आमेन. सर्वेच पौर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमचे काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्पराते उबारतां. सर्वेच पराक आमच्या देवाक दिन वाचुये. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेच परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा सावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर तीर आनी घट बांदून दवरल्या. देखून आतां विश्वासान आनी दृढ मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां संगती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
तळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नावी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्याची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची त्याच परीच्या बंदतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावडतसो गोट परगत होय सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही येता तुझ्या येण्याक आम्ही येता बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवन पण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आनी वजिवेत सुवंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सिवतले आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येसकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माई संगतीक भगेवन जुजे सांजुजे भगेवन दरदुता आनी सर्व काळी कमान वरल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जे येजू होतय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदा हर बापा सर्वंदनाने पैपाव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणये आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज कायम तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेच परा सर्वायटांतले आमकां निवार देकृणयाचे वेतान सबस कायम खांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवचे नत्रेक तलांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सरपातकांतले सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दृश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ तुजी येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे असो. माय मग सुगुर्तुसा एकामेकाक शांती देवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक खापयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेसू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा कैसर वचों तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे उतर. प्रार्थुये. बापा जेजूच्या कुडीन आनी रक्तान ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय. हो जेजू तुजो खरो पूत म्हूण भगेवन मारखून आमकां दाखोवन दिलें. ताणें आमकां शिकयल्ल्या बावार्थान थीर रावूंक तोंडांत आनी लेखणेंत तो बावार्थ परगटूंक आनी आमच्या दिसपडत्या जिणेंत त्या बावार्थाक साक्षी दिवंक ह्या तुज्या सर्गींच्या पोशणान आमकां घटाय मेळूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. कार्मेल सायबिणीचे नवीन हे भगवंती देवाची माये आमी तुका आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखणतां. आपणाक चरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुडसारून कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका आमची आवय आनी शरती म्हणून मानून घेतली. गरजेच्या वेळार आनी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादिक दाखवले. सर्गीच्या वैभवा दैविक माये कोण ना तुझे बरी बळे माये कथनातल्या ओवारी कार्मेलाच्या आदारा पावंक दर्या सुक्राण परातले आनी दोन तांकां पावली
आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा सांभाळ्या पातयेन आनी तेर तेर भरवशान तुजे तुजे शेमी शेमी येता येता आनी आमचो सोल गुरजो तुजे तुजे मरे मरेफात जेसू मुखार जेसू मुखार दवरता. दवरता. उगडास कर हे हे बोधया येवकारी मरी तुज्या आसऱ्या दवरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी उरलो कोण कोणे कुमोकपणान आसतना गेलो म्हूण केदीस कोणेच आयकूंक ना. ह्या पातयेन देर कांगेव तुजे कडेन येता म्हूण येता. येवकारीचे येवकारी मुची माई तुजे कडेन येता पातकी आनी बंदिस्त तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताची माई म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे कळते म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मुरी कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी सेवींग फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरियम देवाची अमापोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कर्मेलाच्या सुंदर रानये आमापासून विनंती कर. नमान मुरी कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी सेवींग फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरियम देवाची अमापोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कर्मेलाच्या सुंदर रानये आमापासून विनंती कर. नमान मुरी कृपेन बोलेले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी सेवींग फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरियम देवाची अमापोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कर्मेलाच्या सुंदर रानये आमापासून विनंती कर. अर्गां प्रार्थन ए भगवती भगवती मरिये कार्मेल राणी आमची आवय तू जावन आसतना तुवें आमचे खातीर मागलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां वडा पातयेन तुजी बेटी दिल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां आवयशी आदार दिवंक लायल्याय देखून तुका आमी दिवंक ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वास दवरून सर्गीच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या तुज्या कृपे वरवीं. आमेन. वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या संगाता आतां आनी सदां भिकरिया सायतेस वावराडी पूण थोडेस माग्या आमी दर्या लागीं राजा साक्षी करेस माग्या आमी दर्या लागीं राजा साक्षी करेस. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव पावले आशिर्वाद दिवंक आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.